friends, good morning and welcome back to my channel. So friends, आता मॉर्निंग झाल्या ओके आणि आता हे जस्ट बाबाक स्कॉलाक ड्रॉप करून दिला ओके. याच्यानी बाबाक स्कॉल हा तांकां हॉलिडे ना, दिवाळीची हॉलिडे 21 दीस आहली बिकॉज धाकटी न्हू. मागीर 6 दीस हॉलिडे दिली म्हणटकीर मागीर परते स्कूल स्टार्ट जाता तेन्ना मागीर ती क्रँकी बी जाता, रडटात बी न्हू. सो ताका लागून ताका स्कॉलाक हॉलिडे दिवंक ना, बट तांकां स्कॉलान हें आहलें कॅम्प कहें आहा ओके. एक्टिविटीज बी जायते आहले ह्या दिसांनी. सो लास्ट 2 वीक्स जाले हांवें ताका धाडूंक नासलो, कित्याक फर्स्ट वीक आमी गेल्ली भोंवपाक तेन्ना हॉलिडे लीव घायल्ली, ती हांवें म्हणटा पयलींच घायल्ली ताका ओके. आनी सेकंड विकान मागीर तो रोखडो पडलो सीक, ताका येयलो जोर धेरेपेन. म्हणजे 2 लाखांनी येवन तो 3 days कितें स्कॉलाक गेलो, 3 or 4 days. ताजे उपरांत ताका एक दीस धेरेपेन थंड जालें आनी मागीर ताजे उपरांत ताका जोर येयलो बरो. सो 1 वीक ताका हांवें स्कॉलाक धाडूंक नासलो ओके. सो कालच्यान दॅट इज फ्रॉम मंडे हांवें ताका स्टार्ट केला ओके धाडपाक. आनी आत्तां जस्ट हे पळय म्हणजे जालें एक्चुली एवढो पावन येयला ताका, आतां जालें 1 hour ताका पावन येयल्यार. सो ताका बी स्कॉलाक ड्रॉप केलो. बाबाचे उठले सकाळी, बाबाचें कितें करपाचें तें केलें. आमी बी ब्रेकफास्ट केलो बाबाच बारी आनी बाबाक स्कॉलाक बी पावन येयली आमी ओके. सो हांवें एक्चुली चिंतलेलें ओदो ब्लॉग घेतलें पण म्हाका उडासूच ना. सो हांवें म्हटलें की हांव ब्लॉग आतां स्टार्ट करतलें म्हूण ओके. सो आयज न्हू फ्रेंड्स आमी वयता शॉपिंगेक ओके. 10 o'clock जावन गेली ओके. सो आमी आतां वयता शॉपिंगेक ओके. तुमी म्हणटा कहलें शॉपिंग काय म्हण न्हू. सो आमगेर हा सायबीण. सो म्हाका न्हू सायबिणीक क्लॉथ बाय करपाक जाय ओके. सो तो हाडपाक वयता आतां क्लॉथ आनी पळोवया आनी कितें कितें म्हाका घेवपाचें आहा. इफ म्हाका पॉसिबल जाता आयज बाय करपाक जाल्यार आयज करतलें हांव, नाजाल्यार मागीर आनी केन्नाय करतलें ओके. फाल्यां नाल्यार परवां बी करतलें हांव. चडशें हांव आयजूच ट्राय करतलें 90% म्हजें कितें शॉपिंग आहा पळय तें कंप्लीट करपाक ओके. कित्याक मागीर हो मेळचो ना म्हाका आंतोनियो न्हू. सो ताका लागून ओके. सो ताजे पयलीं हांवें म्हटलें थोडोसो बारीकसो व्हिडिओ स्टार्ट करुया आनी तुमकांय बी सांगया म्हणून. लायक हांव सायबिणीची कशे भाशेन प्रिपेरेशन करता, शॉपिंग करता बीन पळय तें. आनी म्हजें थोंड आजुनूय हा येता वेता, कित्याक ह्या दिसांनी वेदरूय सामको ना पळय. एक दीस वत येता, पावस येता आनी 1 दिसान जालें आतां 4 दीस कितें जालें कंटिन्यूस पावस पडत हा, थांबता पडटा. सो तितून म्हाका दिसता आनीक वर्स जाला थोडं आमचें. आंतोनियोचें तेंच जाला, म्हजेंय बीन हेंच जायना, म्हणजे क्युअरूच जावपाक हें करिना. मेडिसिन्स घेतली बीन बट जायत ना. द्या कारगा बाबाचें म्हणटा थोंड जालें क्युअर. सो ताका ना सद्याक, कित्याक मागीर ताजें स्कूल बी चुकता आनी मागीर तो हॉलिडेक म्हणजे घरा कडेन दवरीत जाल्यार मागीर स्कॉलाक जेन्ना वयता तेन्ना मागीर सुद्दां क्रँकी जाता, मागीर वचोंक सोदना. सो ताका लागून उठपाक बी कुस्तार करता. सो ताजें म्हणटा थोंड रिकवर जालें, थोंड जोर बी आमचेंच हा. बायकान वचपाक आहली आमी बट बायकान वचना कित्याक भायल्यान येता पावस. सो ताका लागून आतां म्हणटा मातसो आसूर केला पावसान बट स्टील नाका, कित्याक तो आतांच थांबता आतांच येता. सो ताका लागून रोखडोच आतांच थांबता थिंगसान मागीर रोखडोच तो येता. सो ताका लागून हांवें म्हटलें का आमी कारूच घेवन या, कित्याक पावस येत जाल्यार मागीर थिंगा बाजारान उरतली आमी आनी टायमूय वेस्ट मागीर न्हू. सो ताका लागून कित्याक मागीर बाबाकूय हाडपाक वचोंक जाय म्हाका 12:30 ओके. सो ताका लागून आमी आतां वयतात कार घेवन आनी पळयता कशें कितें शॉपिंग जाता पळय तें, कितें कितें म्हाका बाय करपाक जाय तें करता हांव बाय ओके. पळयता म्हाका कितें कितें बारीक बारीक शूट करूंक पॉसिबल जाता जाल्यार शूट करतलें आनी हांव तुमचेशी शेअर करतलें ओके. सो स्टे ट्यून आनी चलो आतां आमी वयता. हांव तुमकां डायरेक्टली मार्केटान गेल्या उपरांत मेळटा ओके. पळयता कितें शूट करता, थोडेशें क्लॉथ बाय करता आनी तुमकां दाखयता हांव कसलो कसलो क्लॉथ बी बाय करता पळयता ओके. सो चलो लेट्स गो. आमगेर तेजो सण जाल्या काय बरी पिंक कलर जाल्या, एकूच जाल्या ती. ते सायडीन एक जाल्लो कलर काल पोर जाल्लो येल्लोईश कशी, आयज ती बावली बरी जाल्या सामकी पळय.
फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. सो फ्रेंड्स, हांव पळय तुमकां मॉर्निंग मेळल्लें. ओके, सो सकाळी शॉपिंगींग बी वचून येयला. क्लॉथ बी बाय केलो हांवें. क्लॉथ केलो बाय. मागीर म्हाका कॅन्डल्स जाय आसल्यो त्यो बी बाय केल्यो. ओके, ज्यो म्हाका कितें सायबिणीक वस्तू जाय ते सगळे शॉपिंग करून हांव रेडी. ओके, सो ते शॉपिंग बी केले उपरांत घरा कडेन गेली आनी बाबाक बी स्कॉलाकसून हाडलो बी, लंच बी केलो आनी ताचे उपरांत मागीर आमी आल्दोना येयल्ली. ओके, दॅट इज म्हज्या घरा कडेन, कित्याक आमकां कितें काम आसलें म्हूण. ओके, सो ताचे उपरांत हांवें कांय व्लॉगींग करूंक ना. सो घरा कडेन येयलें असो थोडो टायम स्पेंड केलो भयणीशीन बी. सो आतां आमी रेडी बीन जाल्या. ओके, आनी आतां आमी वयतात च्या पिवपाक. ओके, एट क्रीम चोक आमकां लागीत तें हांगासरूच. सो आतां आमी क्रीम चोकान वयता च्या पिवपाक. ओके, सो पळयता थिंगा कितें लास्ट केल्लो हांवें ताचो एक व्हिडिओ केल्लो पळय. लास्ट जातले खूब व्हिडिओ पयली भरपूर फाटी एक व्हिडिओ घायल्लो हांवें पळय थिंगा गेल्ले पळय तेन्ना. ओके, सो चलो आतां आमी वयतात आनी पळयता मागीर फुडें आनी खंय कितें गेली बी जाल्यार हांव कंटिन्यू करतलें ब्लॉग. ओके, ना जाल्यार मागीर हेचेरूच हांव ब्लॉग एंड करतलें. ओके, सो चलो हांव तुमकां डायरेक्टली मेळटा एट क्रीम चौक. You